धारगळे 2 खांबे ते श्रीगळ रस्त्याच्या सुशोभितीकरण आणि विस्तारीकरण कामाक सुरुवात केल्या। हे काम पर्यटन खात्याच्या अंतर्गत घेतिल्ले आसा। सुमार 5 करोड खर्च करून हे काम जातले। ह्या कामाचो शुभारंभ पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकराच्या हस्तुकी जालो। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। त्याच्याबद्दल गव्हर्नमेंटान 5 कोटी रुपया हांगा काम करपा दिल्या। आम्ही फाउंडेशन घातले म्हणून काम जायना। तुमचो साथ जाव, तुमचो सपोर्ट जाव। जे काम स्टार्ट करताना तुम्ही सगळ्यांनी हे आपले काम, आपले गांवचे काम, आपले गांवचे ब्युटिफिकेशन, आपले गांवान सगळो फॅसिलिटी मेळटलो हे धरून समज तुम्ही आम्ही सगळे वशीत हातीन हात घालून जाल्यार आमचो गांवचो एक सुंदर गांव आमकां दिस पडटलो, सुंदर रस्तो आमकां दिस पडटलो, दोन्ही सायडीन बरी फुटपाथ आमकां दिस पडटली, वॉकिंग ट्रॅक आमकां मेळटले आनी कोणी येतलो दारे वाह कितें केला काय म्हणटले। म्हणून हे सगळें जावपाक जाय जाल्यार तुमचो सपोर्ट जाय। हर एक ह्या रोड सायडीन जे लोक रावतात त्यांचो सपोर्ट जाय आनी तेंच्यांनी तशें दिलें जाल्यार हो प्रोजेक्ट जातलो। मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की विकासाक म्हाका साथ दिया, विकास फुडें व्हरपाक म्हाका साथ दिया आनी ते तुमी दितले अशें हांव आशा व्यक्त करता। आयज आमचो वॉर्ड मिक्स जवळ जवळ 3.5 कोटीचो जे कालचे फडी आल्लेकाराक जावंक ना 5 वर्सां येयल्ल्या इलेक्शनाचे कार्यकर्ते सांगताले की हे पळय फाल्यां रोड सुरू पण 5 वर्सां तो टेंडर तो काढू शकलो ना। बाबू आजगावकर सरान हे गोरस जावच्या पयलीं ते टेंडर काढले आनी कामय सुरू केले। अशा नेत्याची आयज गरज आसा। व्यक्ती बंडलां फोडलीं, हांव हें करता हांव तें करता, फटिंगगिरी हें करून हें करपाचें ना, मतां मागपाचीं ना। बाबू आजगावकर मागता तो खऱ्या हेतून मागता आनी खऱ्या हेतून काम करता। ज्या खात्याच्या मार्फत ह्या पेडण्यातली जी प्रमुख जी ठिकाणं असतात अशा ठिकाणी सुशोभीकरण, रोड वायडनिंग आणि वॉकिंग ट्रॅक ह्या सगळ्याचो तितून समावेश आहे। ही कामां करीत असतना ह्या पयलीं जेव्हा मालप्या प्रोग्राम जालो तेव्हाय मी म्हटलेला आणि आजही ह्या भागातल्या सगळ्या लोकांना हात जोडून विनंती करतोय की अशा तरेचो मोठो प्रोग्राम, अशा तरेचो मोठो प्रकल्प, ज्या प्रकल्पाच्या रस्त्याच्या दोनूय सायडीन जी जागा आसा ती जागा लोकांनी स्वखुशीन हें काम करून दिवपाची, कारण असो चान्स परत येवप खूप डिफिकल्ट आहा। आणि ही अशी जी कामां आसत ती आजगावकर साहेबामुळेच आज ह्या भागात जातात हे सगळ्यांनी मनात दवरूंक जाय। आमी बघतो की म्हणटात की विश एखाद्या माणसाक दिला जाल्यार तो एखादो मनीस वयता, पण तोच विश एका लोकांच्या कानात जर घातला जाल्यार खूप जणांचे कान बाद जावं शकतात। त्या खातीर कोणी काय सांगला तरी त्या गोष्टीत विश्वास न दवरता प्रत्यक्ष बघून खात्री करून घेवपाची की जेणे करून ह्या मतदारसंघातली जी कामां झपाट्यान सुरू जातात ताका कांय जण खो घालपाचो प्रयत्न करतात। ह्या माझ्या निदर्शनाक गेला आणि ह्या खातीर मी ही गोष्ट नमूद करूं इच्छिता।